शनिवार डिसेंबराची 13 तारीख 2025. पहिले मसाब सिराखाच्या पुस्तकांतले मसाब अध्याय 48 ओळ 1 ते 4 आणि ओळ 9 ते 11 पर्यंत. त्या दिसांनी एलिया प्रवादी उज्यासारखो उठलो. ताचे उतर सुडीसारखें जळलें. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपले उर्बेन ताणें तांची संख्या उणें केली. सर्वेस्पराच्या उतरांत ताणें मळब धांपलें आनी 3 पावटी उजोय सकला हाडयलो. एलिया, तुज्या आजापांनी तूं कितलो महिमेवंत. आपूण तुजे सारको म्हणून कोणाच्यान बडाय करूंक जायत. उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी वडलेल्या गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जळचे आदींच शांत करूंक, बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हणून बरयल्लें आसा. जाणी तुका पळयला आनी जीं मोगान मेल्यांत तीं सुभागी, कित्याक आमकां एक खरेंच जिवीत मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. कीर्तन 80 2 आणि 3 15 ते 16 आणि 18 ते 19. श्लोक. देवा दळबरांच्या आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लाभतली. देवा, इस्रायलाच्या गवळ्या, आयक आमकां. केरुबांच्या मदगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी उठय. आमचे कुमकेक येवन आमकां जैत लाभय. श्लोक. देवा दळबरांच्या आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लाभतली. दळबरांच्या देवा, आमचेशी पाटी ये. सर्गिंतावन पाटी परतून आमकां पळय. हे तुजे दाखवाले विशान उगडास कर. श्लोक. देवा दळबरांच्या आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लाभतली. तुज्या उजव्या हातान लायलेले दाखवालीक आपणा खातीर ल्हान व्हड केल्ल्या तुज्या पुताक तुज्याच हातांनी बाळगून सांबाळ. तेदवा आमी तुजे सरशिलीं पयस सरून वचिना. आमकां नव्या जिवितान भर. तेदवा तुजी कीर्त आमी गायतल्या. श्लोक. देवा दळबरांच्या आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लाभतली. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. सोम्याक एक वाड तयार करा. ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा आनी सगळे मनशाकूळ देवाचें तारण देखतलें. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सामा देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 17 ओळ 9a आणि ओळ 10 ते 13 पर्यंत. दोंगरा वयले ते देंवोन येताना शिसांनी जेजूक सवाल केलें. तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली. वय, एलियानी जाय की येवचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा. हें समा. पूण हांव तुमकां सांगता, एलिया येदोळूच येवन जाला, पूण लोक ताका वळखूंक ना आनी तांणी आपणाक जाय तशें ताका चलयलां. तशेंच मनशा पुताकी तांचें तोंड सोंसूंक मेळटलें. तो अशें उलयल्लो स्नान दोतार जुवो विशान म्हूण तवळ शिसांक समजलें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. एलिया प्रवादी बसयल्लो सडवणदार येवच्या पयलें ताची वाट तयार करूंक येता म्हणली माहेत जेजूच्या शिसांतय आसलेली. सिनेगोगांनी वा मलगड्यांनी आनी जुदेव मेस्त्रींनी बसयल्ल्या मेस्सिया विशान आनी ताचे येणे कळीत करतलो एक प्रवादी येतलो
म्हणलें हेरांक शिकयलेलें जावयेत. पूण तो केदळा येता, कशें येता, ताका वळखुचें कशें म्हणलें स्पश्ट रितीन कोणाकच कळीत नासलें. जेजूच्या थोड्या शिसांक जेजून करची असुर्यां पळोवन ताची शिकोवण आयकून तस्सो बसयलेलो सडवणदार म्हणलें चिंता पायिल्लें. तरी हो बसयलेलो सडवणदार जाल्यार एलिया प्रवादी खंय आसा म्हणलो दुबाव आसलो. त्या वेळार तांचो दुबाव पयस करूंक स्नानीक जुआंवचो एलिया म्हूण तिडसिता. पवित्र पुस्तकांत जायत्यो संगती दिल्यात, पूण थोड्या फावटी तांचो नीज अर्थ समजूंक आमी कश्ट जाता. देखून आमी सदांय देवाचें उतर वाचून ताचो नियाळ करूंक, जें कितें समजना ताचो नीज अर्थ समजूंक पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आसलेल्या कडेन विचारून तें जाणा जावंक प्रयत्न करीचे. अशें आमकां देवाच्या उतराची खरी वळख मेळोवंक साध्य जाता.